सीडी तुम्ही सगळ्यांनी पळयली. म्हाका दिसता विज्ञान धारा ह्या कार्यक्रमांतल्यान आमी जे फावंडेशन घालपाक जाय, म्हणजे एक सायंटिफीक टेम्परामेंट जो गोंयांत क्रिएट करपाक जाय, तो क्रिएट करपाक आमी यशस्वी जाले म्हणपाक कांयच हरकत ना. ताजो रिजल्ट जो आसा तो रिजल्ट आमकां इन लॉंग रन फुडल्या एक 7-8 वर्सांनी पळोवपाक मेळटलो. हाजे इंटेन्शन, हाजो मोटो भुशणान उलयता आसतना तुमकां क्लियर केलो. एक म्हणजे टू मेक अवेअर द स्टुडंट्स, जनरल पब्लिक इन लार्ज स्केल. लास्ट टाइम मोर देन 30,000 स्टुडंट्स हॅव पार्टिसिपेटेड. इतक्या लार्ज स्केलीचेर आज पर्यंत अशा पद्दतीचो कार्यक्रमूच जावंक ना. आणि ह्या वर्सा तर वी आर टार्गेटिंग अप्रॉक्सिमेटली मोर देन 500 लेक्चर्स ॲट डिफरंट लेवल, म्हणजे कॉलेज, स्कूल्स अँड पब्लिक इन मोठ्या प्रमाणात त्यांनी पार्टिसिपेट जावचे, जेणे करून खास करून भुरग्यांच्या मदीं एक आमी जेका म्हणटा फॉर द अवेरनेस न्ही तर तांकां लायकींग क्रिएट जावची. ताच्या खातीर इज स्टेम, सायन्स, टेक्नॉलॉजी, इंजिनियरिंग अँड मॅथ्स. I want to assure you that my government is focusing on bridging the gap between the science, technology and the youth of the Goa. We want to show you that the wonders of STEM, the importance of sustainable solution, the marvels of space and advancement in healthcare, medicine and so much more. It consists of demonstration, talk, exhibition and discussion that will expand your horizon and maybe even inspire some of you to pursue the path in science and technology.